लाच प्रकरणात आदलो IGP सुनील गर्गा आड FIR दाखल करची म्हूण मुन्नालाल हलवाई म्हयन्या पयलीं सेंट्रल विजिलन्स कमिशन आनी युनियन होम मिनिस्ट्री कडेन गेल्लो, पूण आयज मेरेन कोणेच कानामनार घेवंक ना म्हूण हलवाईच्या आदोगादान शेनवारा पणजे सेशन्स कोर्टान आर्ग्युमेंट घालो। सुप्रीम कोर्टाचे एके ऑर्डरी प्रमाण जर संबंधितान 3 म्हयन्यां भितर अर्ज निकालात लावंक ना जाल्यार तो मानून घेतला असो अर्थ जाता, अशेंय ताणें कोर्टाक सांगलें। सुनील गर्गा आड आशिल्ले आरोप गंभीर स्वरुपाचे आशिल्ल्यान FIR दाखल जावंकच जाय म्हूण ताणें दावो केलो। सुप्रीम कोर्टाच्या डीम्ड सँक्शना बाबतींत क्लॅरिटी ना, तशेंच संबंदीत ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्ल्या बगर सुनील गर्गा आड FIR बरोवंक शकना म्हूण ACBन दावो केलो। Hearing was kept and my lawyer also argued and even ACB's lawyer also argued. So let's hope for the court now to decide. I think I have full hope in judiciary that I will get justice. But next hearing is on 22nd December. दोनूय पार्टींचे म्हणणे आयकल्या उपरांत कोर्टान निकाल 22 डिसेंबराक राखून दवरला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।